दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा साईनाथ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा साईनाथ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा साईनाथ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा साईनाथ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय मी गोमन साई सेवक मंडळ सद्या तेणी 8 ते 8 वर्स जाले वयता. आतां हांव सावड्डेच्यान वचपा जाल्यार 3 वर्स जालीं. 3 वर्स पयलीं हांव एकलो गेल्लो. तेजे फाटल्यान 7 जाण जाले. तेजे फाटल्यान तिसरे वाडयेर 20 जाण जाल्या. अशेंच आमी वाडयत वचोनी आनी सगळे मुखार बरें जावनी. हेज्याक मोठी वारी करपाक आमकां अशेंच देवान सगळे बरी आयुश्य आरोग्य दिवचें. हांगच्यान खंय वयता तुमी आतां? तागतल्यान बोरयेच्यान सांगोळड्याच्यान मागीर आमगे गोमन साई सेवाक वारी चालू. आतां ही आमी हांगसरल्यान बोरये रावतले. आयज फाल्यां सांगोळडा रावतले. 2 तारखेच्यान वारी चालू मागीर. केन्ना पावतले तुमी? 17 तारखे शिर्डी 17 तारखे पावता आमी. जानेवारी 7 तारखे 7 तारखे दर्शन घेता. 16 तारखे रातची शिर्डी आयलंड पावता. स्पेशलिटी हांगच्यानच व्हरपाची कारण देवस्थान आसता म्हणून. आतां देवूळ जालें न्हू आमगेले म्हणून आमगे एक ह्या वर्सा म्हागे हें आसलें. हांगसरल्यान आमी सगळ्यांनी एकवट करून वचचो कावळा साकून. आयज विपुल बाब जो कुडचड्या वयल्यान सावड्ड्या वयल्यान पयलो वारीक जोडपी ह्या वाठाराचो जे इतले वर्सां आमचे समाज जे करता शिर्डी वचपाक तांकां सभासकी दिता. तेजे उत्साह पळोवन खुबशे आज 40 लोक जाले आनी आमचे गांव मंडळी कामराळे साई भक्त आनी बाकीचे सगळे आशिर्वादान आज तांकां आमी सोडपाक येयल्या. तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आमचो मुद्दम आमचो साहेब येयल्लो आसा शिर्डींतल्यान तांकां आशिर्वाद दिवपाक आनी तांकां वेलकम करपाक तो आसतलो अशें म्हटलां. सो इतलेंच न्ही की आमचो वरदकर बाबूय आसा जो संस्थेचो आनी बाकीचे सगळे मानेस्त तेंचे आसा. बरें दिसलें की हे कामराळ गांवांत जे भव्य देवूळ बांदलें हांगाच्यान वारी चालू जाता. सांगोळडा पावतले मागीर फुडें शिर्डी वयतले 19 तारखेक. तांकां आमचे हेच न्ही सगळ्यांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी साईच्या चरणा मदीं तेणी आपणाचे प्रकट केल्ले आसा ते बरे भशेन साई तांकां थंय पावयतलो. इतलेंच म्हाका विपुलाक समज दिता. कित्याक तेणें जेन्ना फर्स्ट स्टेप घेतलो आज 40 जाण फुडल्या वर्साक 50 अशें वाडत हांगाच्यान वारेक वयतले ही अपेक्षा हांव ह्या वाट्याच्या लोकां कडेन दवरतां. साईनाथ महाराज जे 7-8 वर्षापूर्वी 7-8 महिन्यापूर्वी तिथं साईबाबा इथे येऊन त्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेला मी उपस्थित राहिलो आणि योगायोगाचा त्यावेळेस साई भक्तांचा मला कोणत्याही प्रकारचं भेटीगाठी घेता नाही आल्या. पण साईबाबाच्या निमंत्रणावरून आणि असलेल्या मॅनेजमेंट बोर्डावरून मी या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला हजर राहून परत मला 7-8 महिन्यांनी परत या मंदिरात यायला या लोकांनी निमंत्रित केलं. त्याबद्दल मी सर्व साई भक्तांचे आणि या व्यवस्थापन मंडळाचे आभारी आहे.